नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. हिजाबच्या नावान विद्यार्थ्याले जीवन कात्रेत. कारवार. शिक्षणापेक्षा धर्म होड या विचारान हिजाब विषयाचेर वर्गाचेर बहिष्कार घालन घर गेल्ल्या विद्यार्थ्याक शिक्षण खात्यान एक शॉक दिला. सध्या प्राथमिक परीक्षा चलता. आतां चलच्या प्राथमिक परीक्षेक गैर राविल्ल्या विद्यार्थ्याक परत या परीक्षेक बसूंक मेळची ना अशी ताकीद दिला. धर्मासाठी शिक्षणाक बळी दिवूक सिद्ध अशी म्हणचे विद्यार्थी धर्मसंकटाच्या कात्रेत सापडलात. एक बाजूच्यान कोणाला तरी कट्टरवादील्या दबावाक झुकून काही अपरिहाय कारणान हिजाब नावाचेर बुरखा घालून सदांच कॉलेजा मुखार येयल्यानंतर वर्गात प्रवेश मेळना जातरेत परत घर वचून तितूंतले अर्ध विद्यार्थिनी शिक्षणाक वंचित जालात. PUC परीक्षा 17 फेब्रुवारीच्यान सुरू जावन बरेच विद्यार्थी या परीक्षेक गैर आसात. काही जाग्यार ही परीक्षा सुरू जावच्यो आसात. पहिलेच कोरोना कारणान 2 वर्सां विद्यार्थ्याले भविष्य अंतराळे आसा. तेजेन काही या हिजाब विचारान आशिल्लो अवकाश चुकून वयतर आसा. या परीक्षेचे पयलेचे आणि वार्षिक परीक्षेचे गुण मेळोवन तांत्रीक आणि वैद्यकीय कोर्स करूंक प्रवेश घेवूंक सोपे जातले. सरकारालो आदेश पाळन विद्यार्थ्यान शैक्षणिक लाभ घेवचो अशें शिक्षण खात्यान विद्यार्थ्याक संदेश दिला. हिजाब काडूंक तयारी ना जावन 6 विद्यार्थिनीन उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोलाच्या KLE पदवीपूर्व कॉलेजांतल्यान घर गेले. हेजे पयलीं हेच विद्यार्थी बुरख घालून कॉलेजात येताले. रेस्ट रूमात काडून दवन वर्गात वयताले. सोमाराक तेमी बुरख घालून वर्गात वयताले तेन्ना प्रिन्सिपालान तेमकां हो विशय न्यायालयीन आसून मध्यंतर आदेश आसा की शाळेचो गणवेश घालून येवूं जाय म्हूण सक्ती आसा तेन्ना हे विद्यार्थी हिजाब आमगेलो धर्म आमी हिजाब घालून जाल्यार वर्गात बसनात म्हूण वापस गेली घटना घडली. ह्या गोष्टीची प्रजावाणी बातमीपत्राक प्रिन्सिपालान प्रतिक्रिया दितना म्हणटकी कॉलेजात हिजाब विशयाचेर कसलीच घटना घडिल्ली ना. 800 विद्यार्थ्यां सगळीच युनिफॉर्म घालून येतात. काहीतरी अफवा पसरली आसा अशें तेमी म्हणले. शहराच्या पदवीपूर्व कॉलेजात CPI संतोष शेट्टी आणि PSI प्रमोद गौडा पाटील हेमी पोलीस बंदोबस्त दवरून सगळे व्यवस्थित चल्ला अशी तेमी प्रतिक्रिया दिली. शिंगणगाव जगलपेट महालक्ष्मी देवीचो जत्रोत्सव साजरो. जोयडा. शिंगणगाव आणि जगलपेट हिंगा महालक्ष्मी देवीचो जत्रोत्सव 15 दिवस उत्साहात साजरो जालो. या वेळार विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि धार्मिक विधी जाली. 16 वर्सां ही जात्रा जाती आशिल्ल्यान घराघरात उत्साह दिसून येतालो. या जत्रेच्या हद्दीत आशिल्ली गांवां सैर्य आणि मित्रमंडळीन गजबजील दिसून येताली. या जत्रोत्सवाक आमदार RV देशपांडे, माजी आमदार सुनील हेगडे, माजी विधान परिषद सदस्य SL घोटणेकर हेमी हजेरी लायली. महाराष्ट्र गोवा भागांतल्यान हजारो भाविकांन देवीक कोटीभन दर्शन घेतले. या 15 दिवसात भजनाचो कार्यक्रम, कीर्तन, ल्हान भुरग्याले कार्यक्रम आणि नाटकाचे आयोजन केले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. मानवीयता विसरिल्ले रक्ताचे नाते. कारवार. कोणालो केन्ना कसो प्रसंग येतलो हे सांगचे कठीण. पैसो आणि इस्टेट असल्यार कोणी लागीं येता अशें म्हणटात जाल्यार ही एक वेगळीच कथा.
3 वर्सां पयले कुमटाच्या चित्रगी निवासी अनाथ मानसीक अस्वस्थ लक्ष्मी नाईक हेमका कारवार रेडक्रॉस सोसायटी तर्फेन कारवारच्यान न्यायालयीन आदेशाचेर धारवाड आस्पत्रेत दाखल केल्ले। तेमी बरे जातरेत तेमगेल्या भावाल्या घरा अवर्सा हाडले तेन्ना तेमगे कुटुंबान तिका स्विकारूंक नाकारतरेत त्या वेळार सांज जाल्ले निमित्यान नाइलाजान रेडक्रॉस सोसायटीच्या तर्फेन एक रात्र कारवार जिल्हा आस्पत्रेत दाखल करून दुसरे दिसाक सदाशिवगडार सुरभी वृद्धाश्रमात दाखल केले। जाल्यार एक वेळार लक्ष्मी ह्या भयणीक आपूण आपणाल्या निवृत्ती वेतनान पोसता अशी म्हणचो लक्ष्मीलो भाव रमानंद आता आपल्या भयणीक आनी आपल्या कांय संबंध ना अशी म्हूण हात झटकून मोकळो जालो। हेजेन रेडक्रॉस सोसायटी आनी समाजसेवकाक एक नवीन पाठ मेळ्ळो अशी म्हणटात कारवार जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष आनी रेडक्रॉस सोसायटीचे पदाधिकारी श्री माधव नाईक हेमी। आर्थीक दृश्टीन समाधानी आशिल्ले लक्ष्मीले अवर्साचे रक्ताचे नाते अशें म्हणटात तर लक्ष्मीक न्याय कोण दितलो असो प्रश्न सार्वजनीक करतात। भर दिवसाक रैताचे रानडुकरालो हल्लो होन्नावर। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या होन्नावर होतके ग्रामात रानडुकरांनी कळपाची कळपा फिरची खूपच जालात। होन्नावर बरकुजड्डी निवासी श्री ईश्वर रामा नायक हो रैत आपल्या भाटात गेल तेन्ना रानांतल्या डुकरान तेमचेर हल्लो करून जांघेक दातान पिंजून काढले। संबंधित अधिकारी घटनास्थळार येवन जखमी जाल्ल्याक फुडल्या उपचारासाठी आस्पत्रेत दाखल केला। या रानडुकराचेर कितें तरी अरण्य खात्यान क्रम घेवं जाय अशी सार्वजनिकाली मागणी आसा। उदक हाडू गेल्ली वृद्ध महिला अकस्मात भाईत पडली, सुदैवान वाचली। शिरसी तालुक्याच्या झू सर्कला लागीं आशिल्ल्या भाईत उदक हाडू गेल्ली वृद्ध महिला अकस्मात भाईत पडली। घटनास्थळार काही वेळ गोंधळाचे वातावरण जाले। बर्ता फ्रांसिस फर्नांडीस अशें भाईत पडिल्ल्या वृद्ध महिलेले नांव आसा। बातमी कळतात ताबडतोब शिरसी शहर पोलीस कर्मचारी आनी अग्निशामक दलाचे कर्मचारी येवन भाईत पडिल्ल्या महिलेक विशेष प्रयत्न करून वयर काढले। वयर काडिल्ल्या अग्निशामक कर्मचारी श्री दिनेश पुजारी हेमका कृतज्ञता व्यक्त केली। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।